हॅलो, गुड आफ्टरनून एवरीबडी. सगळ्यांक तुमकां गुड आफ्टरनून म्हणटा हांव. म्हजें नांव आशा बोरकर आनी हांव सावड्डे रावतां. हो आमचो आसा पळय डॉक्टर मंदार बाब. हो आज ताणें एक बरें करून एक आपलें क्लिनीक ओपन केल्लें आसा आनी आमकां खूब 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 खोश भोगता ताणें हे वाठारांत ताणें ओपन केल्लें आसा म्हणून. आनी तुमी तुमकां केन्ना आतां हें हांगा लागीं पडटा, तुमकां मुद्दम सांग्यार वचचें पडटालें. सो हें तुमकां सामकें लागीं पडलें, रस्त्यार पडलें. आनी आमचो मंदार बाब असो डॉक्टर आसा. तुमकां एक हें म्हणटा, तुमकां कसलेंय कितें प्रॉब्लम आसा तुमी ताचे फाटीं येवन मेळचें, पळयचें कशें कितें आसता तें. हो आमचो मंदार बाब आसा पळय, ताका तुमी हें करचें म्हणजे प्रोत्साहन करचें, कळ्ळें न्ही. आनी दुसरें म्हणल्यार तुमकां आतां हें सामकें लागीं पडलें ना, तुमकां सांग्यार वचपाक पडना. सो मागीर एक हें आसा की तुमकां केन्ना कितें आसा जाल्यार येवन ताका तुमी तुमचें हें खातें तुमी करचें म्हणून. आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार आमगेले सावड्ड्या ग्रावंडा ओपोजीट आसा पळय, थंय एक पॉलिक्लिनीक आसा, थंय तोय बी उपचार करता. म्हाका 2-3 आसा डिजीज म्हणजे कितें, म्हाका 2-3 दुयेंसां आसा बारीक मोठी. हांव ताका कितल्या फाटी वचून मेळून आयलां, म्हाजो तपास बरो केल्लो आसा आनी म्हाका खरेंच गुणाक पडला. हें बेश्टें म्हणपाचें न्ही, खरेंच तुमी एक फाटी थंय वचून पळया. हांगा तुका हें मेळटा तें मेळटा, कोणाक लागीं पळय तें. इतलें म्हणून तुमकां थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं. आयज तुमी न्यू क्लिनीक ओपन केल्लें आसा, गाडी क्लिनीक म्हणून. कितें सांगून दिसता तुमकां? सो नमस्कार सगळे गोंयकारांक. म्हजें नांव डॉक्टर मंदार गाडी. हांव रावपाक सावड्ड्या, बट हांवें दाण्यार म्हजें न्यू क्लिनीक स्टार्ट केलां, डॉक्टर गाडीज क्लिनीक. सो हांगा आमी सगळे फ्रॉम जितले सगळे जनरल दुयेंसां आसा तेजे खातीर आमी ट्रिटमेंट करता. थंडी, जोर, डायबिटीज, प्रेशर, किडनीचे त्रास, हाडांचे त्रास, सगळे हेजो निवारण आमी हांगा करतले. म्हाजे कडेन तुमी पळोवंक शकता ECG सुद्दां मशीन आसा, ब्लड कलेक्शन सुद्दां हांगा जातलें. ओके, सकाळचे 8 आमी स्टार्ट करतले, 8 to 1, आनी मागीर दनपारां 2:30 to 5 म्हणसर हांव हांगा आसतलो. हेज्या वांगडा जर सांजचें म्हाका मेळपाक जाय जाल्यार तुमी पण्टेमाळ्याक डॉक्टर्स पॉलिक्लिनीक म्हूण आसा, थंय हांव अवेलेबल आसतलो. थंय म्हाज्या वांगडा आनी 2 डॉक्टर्स सुद्दां आसा, डॉक्टर तेजस जे स्कीन स्पेशलिस्ट आसा आनी डॉक्टर साईनाथ ऑर्थो. सो ते सुद्दां येतले. आनी डॉक्टर ईशा सुद्दां आतां येवपाचें आसा एज जनरल सर्जन. सो हांगा तुमी म्हाका मेळपाक शकता फ्रॉम मंडे टू सॅटर्डे, सकाळी 8 ते सांजचे 6 मेरेन, आनी 6च्या नंतर डॉक्टर्स ऑफ पॉलिक्लिनिकान, आनी बाकीच्या दोतोरांची टायमींग तुमकां थंय कळटली. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.